गोवा शिपयार्डान थळाव्यांक कुशीक धरून गोंया भायल्या लोकांक नोकऱ्यो दिवचे न्ही अशें विधान पंचायत मंत्री माविन गुदिन्होन केलां। कांय दिसां पयलीं सुमार 1000 तरणाट्यांनी गोवा शिपयार्डांत नोकऱ्यां खातीर अर्ज केल्ले। मात एक लेगीत थळाव्या उमेदवाराची निवड गोवा शिपयार्डान केल्ली ना असो आरोप गुदिन्होन केला। गोवा शिपयार्डान गोंयांत आसा ते खातीर गोंयकारांक नोकऱ्यो दिवपाक पयलें प्राधान्य दिवपाक जाय अशें मत माविनान व्यक्त केलां। इतले मजगतीं वास्कोचो आमदार दाजी साळकारान लेगीत गोवा शिपयार्ड तरणाट्यांक कुशीक दवरला असो आरोप केला।